सत्तरीत फाटले 2 वर्सां माकडटापान लोकांक हैराण केल्यात। आता काजूंचो सीझन सुरू जाता तसो नवे सिजनात परत एकदां माकडटाप सुरू जाला। ह्या सिजनात आतां मेरेन 6 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात। डिसेंबर म्हयन्यातूच 5 पेशंट। ह्या सिजनाक टोटल 6 मेळ्ळ्या। एक नोव्हेंबरा मेळ्ळो फर्स्ट विका आनी आतां डिसेंबरा 5 मेळ्ळ्या। ते 5 मेळ्ळ्या तातूंत आतां नवीन गांवांत पावल्ले आसा 2 वेळग्यां, एक हिवऱ्यां, एक खडकी आनी एक कोपर्डे। तातूंतले सगळे 4 जाण घरा गेले हांगतल्यान ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले, सामके बरे आसा आतां। आनी एक पेशंट आमकां रेफर करचो पडलो, ताजे प्लेटलेट मातश्यो कमी जाल्ले जीएमसीन। तो पूण ताज्या फुडलें कांय हें ना, आमकां इन्फॉर्मेशन ना, पूण बरो आसतलो कित्याक कांय येवंक ना न्ही। आनी आमी ह्या म्हयन्याक एकच ड्रायव्ह घेतलेलो, म्हणजे वॅक्सिनेशन उस्त्या बांबर्डे वाटेन 84 लोकांक वॅक्सिन घेतलें त्या दिसा। आनी आज आमचो एक वेळग्या आमी आयसी दवरल्या सांजचे। आतां ओपीडीक वता तेन्ना सांगलां तांकां दवरा म्हणून, ते आज घेवपाचे आसा। आनी डोजीस बी म्हटल्यार वॅक्सिनेशन आमचे कडेन 5000 आयिल्ले, तातूंतले फक्त 484 सोंपल्या आनी थोडे साखळे दिल्ले आमी। डोजीस आसा पण लोक रुटीनली ते सोमार बुधवार येता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार।